India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. गोय मुक्त करपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिवची पडल्यार जाता, पण आपण गोय मुक्त केल्याशिवाय रावचे ना. द सेम वे शेषनाथ वाडेकर हांच्या बरोबरी उरलेले स्वतंत्र सेनानी हांच्यांनी गोय मुक्त करपा खातीर होच तो आमी तेरेखोलचो किल्लो, ह्या तेरेखोलच्या किल्ल्याचेर सगळ्यात पयलो तिरंगो लावपी जे आशिल्ले ते शेषनाथ वाडेकर आनी हिरवे गुरुजी जे आशिल्ले हांच्यांनी तो तिरंगो लायलो आनी हांगासरूच ते उबे आशिल्ले. तांच्यांनी आपल्या हातांतलो म्हणजे तिरंगो सकयल दवरूंक ना. म्हणजे कर्नल बेनीपाल आसतले, हिरवे गुरुजी आसतले, असे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी 35 जाण दिसता पहिल्या त्याच दिसा म्हणजे तांकां धाराचेर ते पडले, अशे वीरगती प्राप्त जाली. हे स्वतंत्र बट 55च्या उपरांत सुद्दां 61 पर्यंत म्हणजे आमकां वाट पळोवची पडली. गोंयांतल्या कितलेशाच स्वतंत्र सेनानी तांच्यांनी स्फूर्ती दिली. म्हणजे आपूण मुक्त जाल्या आसतना सुद्दां, आपल्याक स्वतंत्र मेळ्ळा आसतना सुद्दां पूर्ण भारत देश स्वतंत्र जायसर तांकां चेंज पडनाशिल्ले अशे हिरवे गुरुजी आसले. आनी आज हांव धन्य जालो अशें म्हणटा. हांव म्हाज्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात तांचें ल्हानशें स्मारक काय आसना, तांच्या सुपुत्रांनी ती डिमांड केला. डेफिनेटली हांगासर आमची जागा अवेलेबिलिटी कितली आसा हाजी पळोवन तांचें एक वेवस्थीत रित्या स्मारक आनी त्या संदर्भातलो इतिहास हो हांगासल्या थंयसर रिकॉर्डेड उरचो हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसचो. अशी स्मारकां आसतलीं, अशे फोर्ट आसतले, मागीर काबदीराम फोर्ट आसतलो किंवा आमचो बेतूल फोर्ट आसतलो किंवा हिरवे गुरुजीचें स्मारक आसतलें, पत्रादेवीचें स्मारक आसतलें. ह्या सगळ्यांक परत एकदा आमी पुनर्जिवीत करतले, तेजी पुनर्स्थापना करतले आनी निदान गोंयचो इतिहास हो नवीन जनरेशना पर्यंत पावपाक जाय हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आमच्या हिरवे गुरुचे सुपुत्र म्हाजे कडेन जे येयले काल जेन्ना येयले तेन्ना तांकां सांगलें, तेजे पयलीं तोंड मातशें नर्वस आसलें, तितली वर्सां जायना. हांवें तांकां सांगलें की आमकां आमच्या ऑनरेबल सीएमान उतार दिला जातले आनी इमिजिएटली तेंची अपॉइंटमेंट घेवनूय तांकां दिलें आनी इमिजिएटली वर्क ऑर्डरूय इश्यू केली. म्हणजे आमच्या ऑनरेबल सीएमाचें काम इतलें स्पिडी की एका दिसा भितर तेंच्यांनी काम केलें. खरेंच धन्यवाद म्हणटा.